नमस्कार पोळे प्राइम खबरो। खण संचालक प्रसन्न चल्लो वर्षभराचे रजेर। प्रधान सचिव परिमल राय, खण सचिव पवन कुमार चल्ले दिल्ली। एजी नाटकर्णींनी सोडले। खण मंत्री नवो, गोयचे मायनिंगाचो फुडार कितें? इफीचे उक्तावणाक गोयचे फिल्म निर्मात्यांक आपोवण्याचे कोफुसांव। निर्माते जबाबदार म्हूण ESGचो वांगडी राजेन तालकाच्या खुलाशाचेर फिल्म फ्रेटर्निटी चाळवली। गोंयांत इफी सुरू जायत सावन दिशा चुकल्या। गोंयांक कांयच फायदो ना, ते परस गोंयच्यान घाल्लो बरो। बीजेपीचे संसदीय गटांत लोकशाय ना, विष्णूची प्रुडंटाचे खेडोनात वक्तव्य। संजीवनी 2-1 वर्सां फाटीं 22 ट्रक उसाचे स्कॅम। ट्रक फॅक्टरीत नोंद, मात उसूच ना। मुख्यमंत्री पार्सेकाराचे सनसनाटी वक्तव्य। सहकार मंत्री महादेव म्हणटात चौकशी करतले। मोपा गोंयाक आनी गुंतवणूकदारांकय परवडपाचो ना। नौदळान दिल्ले उतरा प्रमाण जमीन दिल्यार दाबोळेक आनी 20 वर्सां पुरो मोपाची गरज ना। लुइजिनाचो आर्ग्युमेंट। आणि ब्रह्मानंद म्हणटा ISLाक लागून फुटबॉलाक मेळटा भारतभर बरेपैकी सपोर्ट। फुटबॉलाक बरे दीस, ISL ट्रॉफी पावली गोंयांत। आता पळोवया खबरो विस्तारान। खण संचालक प्रसन्न आचार्य वर्सभराचे रजेर चल्लो। प्रधान सचिव परिमल रायाक पयलींच दिल्ली व्हेला। खण सचिव पवन कुमार सेन डिसेंबरा सावन दिल्ली वता। ॲडव्होकेट आत्माराम नाडकर्णीन मुख्यमंत्री बदलतना ॲडव्होकेट जनरलाचे पद पयलींच सोडलां आनी आतां फुडले शिक्षणाचे रजाव दिवन संचालक प्रसन्न आचार्य गोंयचे प्रशासन सोडटा। खण खातें नवे अधिकाऱ्यांच्या हातांत सोडून सगळे अणभवी अधिकारी चल्ले। खण मंत्री पार्सेकार नवोच। गोंयचें मायनिंग सुरू जावपाचें आसतना ह्यो सगळ्यो घडामोडी घडटात। पळयात रिपोर्ट। 2.5 वर्सां जाली खणीचो प्रश्न चल्ला, अजून मायनिंग सुरू जायना। आता गोयच्या प्रशासनातूच अणभवी अधिकाऱ्यांची पोकळी जावंक लागल्या। सिनियर अधिकाऱ्यांक दिल्ली व्हेल्यात। एक्सपर्ट कमिटीचो वांगडी प्रधान सचिव परिमल रायची दिल्लीत बदली जाली। ते भायर खण सचिव पवन कुमार सेनूय बदली जाल्ल्यान डिसेंबर सावन दिल्ली वता। मुख्यमंत्री बदलताच ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीनूय राजिनामो दिलो। आता खण संचालक प्रसन्न आचार्य लॉंग लिव्हेर वचपाचो आसा। रजा मान्य जाल्यार 1 डिसेंबर सावन प्रसन्न अभ्यासाचे रजाव दिवन 1 वर्साच्या रजेर वचपाचो। खण मंत्री पार्सेकार सध्या मायनिंग प्रश्नाचो खंय अभ्यास करता। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोयच्या मायनिंग उद्देगाच्या सध्याच्या परिस्थितीचो सविस्तर रिपोर्ट खण मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मागला। खण खात्यान मायनिंगे वेल्या कायद्यांचे पुस्तक आनी माहितीचे नोट्स ताका दिल्यात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण पर्रीकार दिल्ली गेल्ल्यान प्रशासकीय अधिकारी वर्ग कांय प्रमाणात अस्वस्थ जाला। पर्रीकार नाशिल्ल्यान म्हत्वाचे आनी कठोर निर्णय घेवंक ते फाटीफुडें जातात। हे परिस्थितीचेर उपाय काडपाक नव्या मुख्यमंत्र्याक सरकारी यंत्रणेचो विश्वास पयलीं जिखचो पडटलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी। फेडरेशन ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी ऑफ गोवान ESGचो वांगडी राजेन तालकाचेर फोग काडलो। गोंयचे कितलेशेच फिल्म निर्मात्याचो पत्ते आनी फोन नंबर सारके नाशिल्ल्यान इफीचे उक्तावण सुवाळ्याचे आपोवणे दिवंक मेळ्ळें ना म्हूण तालक प्रुडंटाचे डिबेटींत उलयल्लो। तालकाच्या खुलाशाचो फिल्म फ्रेटर्निटी ऑफ गोवान निशेध केलो। फिल्म निर्मात्याच्या नांवान उक्तावण सुवाळ्याक खंयचे लोक घुसले ताची चवकशी जावची म्हूण फिल्म फ्रेटर्निटी मागता। अंदूचे इफीत सगळोच गोंधळ चल्ला। उक्तावण सुवाळ्या सावन कोफुसांव सुरू जाल्यान उक्तावण सुवाळ्याक गोंयच्या फिल्म निर्मात्यांक आपयलेच नात। प्रुडंटाच्या डिबेटींत ESGचो वांगडी राजेंद्र तालकान हे गजालीक फिल्म निर्मात्याकूच जबाबदार धरले। म्हाका खूब बरें दिसलें तुमी 25-30 लोक आसात म्हूण आज पेपरार वाचले गोंय। मागीर ते 25-30 फिल्म मेकर खंय आसात तेच म्हाका जाय। हांव सोदतां तांकां, कित्याक गेली कित्येक वर्सां 2 वर्सांतल्यान एक पिक्चर येता। म्हजे मुखार 2 फिल्म प्रोड्युसरच्या हातान शर्मदान खुद्द इन्वायट दिल्यात। देवार थँक्यू ना आमी जाणा आशिल्ले आमकां आसा गाड तुवें केन्नाच्यान तुमीच येवं ना, तुमकां धाडपा एड्रेस ना थोड्याले फोन केल्यार ESG कडेन गोंयच्या फिल्म मेकराचे एड्रेस आसात पूण नवे एड्रेस जाल्यार कशें मेळटले। फेडरेशन ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी ऑफ गोवान ताचो निशेध केला। म्हाका अशें सांगपाचें आसा राजन तालकाक
की आमी गोंयचे सगळे निर्माते फिल्म मेकर जे सगळे आसा ते एकी कडेन आसा. आमकां इन्विटेशन धाडून आमकां वायट दिसूं ना, पूण तो जेन्ना तो सांगता आमी युनायटेड ना म्हणून तें आमकां वायट दिसलें आनी हांव त्या बद्दल राजेंद्र तालकाचो निशेध करतां. आमच्या फिल्म फेडरेशना तर्फे आमचे फोन नंबर तेच आसा, आमची फॅमिली बीन तेच आसा आनी आमचे धंदेय बीन तेच आसा. तो सांगता की आमचे फोन बदलले आसतले आनी आमी तांकां कशें कॉन्टेक्ट करतले, तेन्ना ही ताची सामकी चुकीची गजाल. तेन्ना अशें उलयता आसतना तांणी वेवस्थीत चिंतून कितें आसा तें उलोवचें. विशाल पै काकोडो म्हणटा गोंयचे फिल्म निर्मात्यांच्या नांवान उक्तावण सुवाळ्याक कोण पावले ताची पयली चवकशी करात. आनी गोंयच्या सिने निर्मात्यांक गोंयच्या आर्टिस्टांक इन्विटेशन दिवपाचें कर्तव्य, इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी तांणी तें कर्तव्य ह्या इफीक पाळूंक ना. ही इन्विटेशनां कोणाक गेली, थंय जे इतले लोक आशिल्ले ते कोण आशिल्ले हाजेर इन्क्वायरी जावपा जाय आनी हाजेर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या पदाधिकाऱ्यांनी खुलासो करपाची गरज आसा. आनी थंय जे 5,000 लोक तांणी क्लेम केल्यात की 5,000 लोक थंय आशिल्ले म्हणून, हे लोक कोण आशिल्ले हाजेरूय एक इन्क्वायरी रिपोर्ट येवपाची नितांत गरज आसा आनी हांव अशी मागणी करतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत इफी सुरू जायत सावन दिशत चुकल्या, ते खातीर इफीचो गोंयांक कांयच फायदो जायना. ते परस इफी गोंयच्यान व्हेल्लो बरो म्हणून ESGचो आदलो उपाध्यक्ष आमदार विष्णू वाघ उलयला. प्रुडंटाच्या हेडोनांत विष्णू ही गजाल उलयलो. भाजपाच्या संसदीय गटांत लोकशाय ना, ते खातीरूच कूळ कायदो दुरुस्तीचो वाद जालो अशें विष्णूक दिसता. BJPत उमेदीन आसा काय विचारल्यार मात विष्णू स्पश्ट उलयना. डिबेट अलावच करनात, डिबेटूच जायना आनी बिल जर अशेंच पास जाता जाल्यार मागीर कितें करता? हो दोश कोणाचो? दोश यंत्रणेचो. खंयच्या यंत्रणेचो? भाजपाच्या यंत्रणेचो काय सरकारी यंत्रणेचो? पार्लमेंटरी यंत्रणा विदीन पक्ष, व्हीप तुमकां विदीन पार्टी जी पळय पार्लमेंटरी यंत्रणा विदीन पार्टी. म्हाका दिसता हाजेर खूब तांणी सांगूं जाय आशिल्लें, दिवूं जाय आशिल्लें आमकांय वेळ थोडो की तुमी हाजेर अभ्यास करात. वॉट आर यू सेइंग की हें जें जालें तेंय बी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पार्लमेंटरी सिस्टम विदीन द पार्टी अशें म्हाका दिसता. बिकॉज ऑल बिल्स एंड एवरीथिंग शूड कम बिफोर एटलीस्ट दी MLA शूड नो. अभ्यास करपाक बरें कांय कन्सर्नूय आसता न्ही. समजा कोणी विरोधी मताचोय आसूं शकता. म्हजें कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट अशें की इफीची फक्त ह्या 10 वर्सांनी न्ही, इफी जेन्नाच्यान स्टार्ट केला तेन्नाच्यान दिशा चुकल्या. पोरू आमचो जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आशिल्लो मनीश तिवारी ताणें पॉयंट ब्लँक तांकां क्वेश्चन विचारिल्लो, यू आन्सर मी वाय यू आर डुईंग इफी इन 1 सेंटेन्स. तांकां तें उत्तर दिवप जमून नाशिल्लें आनी अजुनूय बीन तांकां खबर ना DFFाक वाय दे आर डुईंग इफी. इतलो दिशाहीन जावन फेस्टिवल चलता जाल्यार तो गोंयांत आसचो काय नासचो? गोंयांत ताजे खर्च करचो काय? गोंयांत जर आसचो तर तो बरे तरेन जावचो, नाल्यार आसचो न्ही. नाजाल्यार आसचो न्ही. कित्याक बारीक आमी पळयलां की हाजो तसो व्हडलो फायदो गोंयांक कांय जायना. आर यू हॅपी इन द BJP? In the BJP or not, that is a different question. No, that is the question. I am always happy. That is the question. I am always happy. In the BJP. See, I am a writer. When I may have any other feelings in some other field, my last recourse is writing. म्हणजे जें कितें आसा हांव कितें करतां, कवितेंत बरयतां, नाटकांत बरयतां, कदाचित आतां एक कादंबरी येवपाची आहा तातूंत बरयतलो. आत्मचरित्र. आत्मचरित्रांत बरयतलो. अर्दें जालां तें ना, अर्दें जालां. गोंय राज्य सहकारी बँकेचो चेअरमॅन उल्हास फळदेसाय आड घाल्ले अविश्वास थारावाचो निकाल लावंक मंगळारा संचालक मंडळाची बसका आपयल्या. ह्या बसकेचेर नजर दवरूंक प्रतिनिधी धाडचो म्हूण हायकोर्टान केंद्रीय सहकार निबंधकाक आदेश दिल्लो. ह्या आदेशा प्रमाण मंगळारा बसका जाता. निबंधकान प्रतिनिधी धाडूंक नाशिल्ल्यान अविश्वास थारावाचेर इतले तेंप निर्णय जायनाशिल्लो. मंगळारा दनपारां बसका जातली. फळदेसायाचेर 15तले मुळे गटाच्या 8 संचालकांनी अविश्वास थाराव हाडला. आता घेऊ एक विराम.